मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम. प्रथमतः आम्ही अनेक समाजा गेल्या, अनेक देव मंदिरा गेल्या, अनेक कडे आम्ही गेलेलो असाच. प्रत्येककडे आम्ही सभा कार्यक्रम इत्यादी ठिकाणी करताच आम्ही. किंतु आमगेले आश्रम दीक्ष नंतर जावो ना पीठे राहील नंतर जावो ना अनेक आमगेले संपूर्ण संन्यासी जीवनांत जावो फर्स्ट टाइम आम्ही एक गोशाळेंतूच एक सभा कार्यक्रम करता आशिल्ले ह्याची कितें की म्हळ्यार असं अवसर केन्ना मेळना. उठू स्वाम्याक खंयच्या तरी हॉलांत तूं सभा कार्यक्रम करचे की ना देवस्थानात हॉलांत तूं सभा कार्यक्रम करचे की ना जाल्यार भायर पेंडॉलांनी घालून घेवन स्टेजांनी सेट करून घेवन थंय सभा कार्यक्रम करचे की इत्यादीक आम्ही पळयले. किंतु गोशाले भितरी गायची मध्येची उठू लोकांना बसून घेऊन सभा कार्यक्रम जावचे ह्याची प्रप्रथम हाचेकिंत श्रेष्ठ ना पवित्र स्थळ आणि खंयचेही ना म्हळ्यार गायक तितलेक आमगेले हिंदू धर्मांतू तितलेक विशेष एक स्थानमान दिलेलं असा. जगतांतू मस्त प्राणी असा गाय सोण घेनो सूण असाची माजर असाची आणि इतले तरेचे तुमका प्राणी वर्ग मेळतात. किंतु गायक कसन एक स्थान दिलंय, अवसूल एक स्थान कसन दिलंय ते खंयचे प्राणी वर्गांक मेळना. ते गायक मात्र तसले एक स्थान दिलेलं असा. कित्याक की म्हळ्यार भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात दुग्धम ददती लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरहा म्हणून घेऊन सांगितलं असा. तुम्ही ऐकल उरताले गावो विश्वस्य मातरहा म्हणून घेऊन ते कित्याक सांगता की म्हळ्यार आम्ही उठू कसन खाताची, आम्ही दूध पिताची, आम्ही बरे तरकारी खाताची, बरे जावकाशिले कसकसने ग्रॉसरी की फ्रुट्स की हे त्या उठू खाऊन घेणू आम्ही आम्ही कडेरी आमगेल कसण्याची लोका कितीरे जावो नाजल समाजा कितीर आमगेल कसने प्रयोजन ना. किंतु गाय गोरव कसन करता की म्हळ्यार त्यांनी खाऊच कसन की म्हळ्यार तण शुष्कानी तृणानी खाताची आणि जलाशया वचून घेऊन उदक पिताची. हा आता मी तांका ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल्स की हे तेवटू घालतात. पहिले काळात तशें ना, तांका गोरवांक चरोवचे पेटोवचे आणि चोरून घेऊन कसन तण असा ते खाल्ले, कसन उदक मेळ्ळे ते उदक पिल्ले ना जाल्यार कडे कसन तरी पेंडी घाल घेऊन तांका कसन तरी घाले. किंतु प्रोडक्ट जाऊन घेऊन कसन दिता की म्हळ्यार आमक दूध दिता. खाऊची तण दिवचे दूध आणि आम्ही दूध दिवचे कसन ना हे मनशाले. बट गायाल तशी नाही, खाऊचे तण जाल्यार दिवचे अमृत. आम्ही अमृत पिऊन घेणं अमृत काही दिनाच आमगेला मनांत विष असा. बट गायची मनांत तशी नाही, खंचकी कसकी दिलेले कुशीले दिया 4-5 दिवसानंतर तुम्ही दिया कसने दिले लास्ट दिवस कसन की म्हळ्यार अमृत कडे गोमूत्र नाजाल्यार गोमय दिता, शेण दिता. इतले अमृत पदार्थ दिवचे तसले खंयचे तरी एक प्राणी असं म्हळ्यार ते गाय मात्र, बाकी खंयचेही नाही. आता एक ट्रेंड असा उठू लोक घरांतू श्वान पोसताची म्हळ्यार सुण्याक पोसताची नाजाल्यार माजराक पोसताची ना अनेक हे केलं असा. ऍक्च्युली शास्त्रा विरुद्ध ते. गायक जर घरा भितर जर प्रवेश केला म्हळ्यार ताका श्वान शांती कर का म्हणून सांगितलं असा.
नाजाल्यार कबूतर भितर आयल म्हळ्यार कपोत शांती कर का म्हणून सांगेल असा. मार जर भितर आयले ताक शांती सांगेल असा. सो बाकी खंच खंच की प्राणी भितर प्रवेश केल्यार घरा भितर प्रवेश केला म्हळ्यार ताक शांती कर का म्हणून सांगेल असा. ते दोष ते योग्य नाही म्हणून आणि सांगेल असा. बट गायक तशी सांगेल ना. गायक कसन सांगले की म्हळ्यार घराचे ग्रह प्रवेश करताना गायक भितर आल्यानंतर कडे प्रवेश कर का म्हणून सांगेल असा. म्हळ्यार गायक तिथले प्राशस दिसता. गाय जर भितर उरल म्हळ्यार कसने शांती आणि कर का म्हणून ना. बाकी प्राणी खंचे तरी आयलं म्हळ्यार शांती कर का म्हणून जालें असा. आज ही गाय भायर गेले सून आणि माजर भितर आयले. भितर आयल्यार येड ना बेड्डार वैके हे करताची कोणाक बशिरतना ताक एक घास घालून घेऊन हो एक घास घेता. सो असल तरेच्यानी कल्चर निर्माण जायत असा. गायक तसले कल्चर ना. हा आकारान थोडे होड असा भाई आणि श्वान कसन असा ताची वैकेची एक कॅरेक्टर असा की ते फेथफुल असा एक्सेट्रा उरताले. बट गायक कसन एक अवसूल स्थान दिले. विश्वस्य मात्र हा ते गायक मात्र असते. बाकी खंयचेही प्राण्यांक अवकाश ना. सो असल तरेचे स्थानमान आशिल तसले एक प्राणी वर्ग म्हळ्यार आमगेले गोमाता. त्या गोमाताचे सेवा खाली आरेशानबाग मात्र नाही प्रत्येक लोकांना ते परिपालन कर का पडता. एक स्थानमान दिले. तंतूची पहिले कालांतू आता कशी अस की म्हळ्यार कोण श्रीमंत असा म्हळ्यार तुम्ही कशी लॅक घालताची. तागेल बँक बॅलन्स कितलो असा. तागेले खंच खंच नमुने गाडी असा. तागेले ताण खंय 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 बिल्डिंग बांधिल असा. ताणे उद्योग खंय खंय करता असा. नाजाल्यार खंय खंय ताणे रिअल एस्टेटांतू जाग घेतिल असा. बायलीन आंग भर कसं भांगर घाले की किते हे उठू पळेल नंतर हो मारे मस्त श्रीमंत हो म्हणून घेनो सांगताचे. हे आम्ही तो श्रीमंत असा म्हणून कळचेक हे उठू ताणे असलेर गाडी की हे की बँक बॅलन्स की आणि इतरेक पळेल नंतर हो मस्त श्रीमंत रे म्हणून घेनो आम्ही सांगताची. बट पहिले कालान तू कितलं पैश असा कितलं भांगर असा हाजेन पळे नाशिले. कितलं गाय गोरव उरता आशिले तो तितलं श्रीमंत म्हणून घेनो ताका सांगता आशिले पहिले कालान तू. म्हणून कोणाला एक चढ गाय तितलं तो श्रीमंत म्हणून सांगता. त्यात कोणू जर तुम्ही एक 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 रायाल काणी ऐकताना हागेले की इतलं गाय आशिले गाय गोरव आशिले तान इतलं गोदान केले म्हणजे त्यांना कालान तू कितलं तुमगेले गाय गोरव उरता आशिले ताक चढ प्राशस्त उरता आशिले. पैसे भांगर हे तेवटू दुसरे गो संपत कितलं कोणाला एक चढ असा तो श्रेष्ठ म्हणून घेता आशिले. त्यात कोणू राय आणि उठू लोक त्यांनी गोरवांकानी पोसता आशिले कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक कार्याक त्यांनी गोदान करचे आणि कसं नाही सवत्स गोदान करचे अशी प्रतिनिधी रिप्रेझेंटेटिव्हनी आता मी तशी करतासच. खंयचे कार्य जाल्यार भटमा माक ताची एक एक ना जाल्यार 6 रुपयाचे कसं नाही तरी करून दिवचे ना जाल्यार एक 5,000 रुपये ताका दवरचे ताचे एक प्रतिनिधी स्वरूप जावन घे. अरे गाय दिलं म्हळ्यार तांकां पोसच्याक दिवसा दूध काडच्याक हे ते आनी त्रास जाता म्हळ्यार अशी आयल्या. बट पहिले कालान तू गायची तांकां दिता आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार एक गाय जर असलं म्हळ्यार ते गायतुल्यान आमकां दूध मिळता. दुधान तुम्ही ते विकचेक जाता थोडे आपल्या घरांत वापरचेक जाता. तदनंतर तूप जाता लोणी जाता मस्तीतले पदार्थ करून घेऊन तागेल जीवन तान चलोवन घेवेत. कृष्णान केलेले हे कृष्ण मथुरांतू जन्माक आयलतना ताण उठूची गोरवांवरचे फिरचे थंय वचून कोळलो वादन करचे तांके एक तसले एक वातावरण आवडचे ना जाल्यार कंसाल आस्थानाक मथुर येतुलेन तांकां दूध धंय हे उठू पेटोवचे तसले तांके एक अवकाश आशिल्लो. म्हळ्यार इतले एक पदार्थाक गायच्या पदार्थाक तितले महत्व दिल्लें आसा. आज ही आमगेलांतू आता लेपणी तुमकां कळत की ना की आमकां गोतना. बट पहिले हॅलो 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 पहिले कसं नाही तरी एक शीत जेव्हा हाडचे असले रे तेव्हा नैवेद्याने करचे असले म्हळ्यार आम्ही मडक्याने हाडचे आशिल्ले. शिता मडकी
नाजाल्यार हे त्यांनी करता आशिल्ले ते लेप म्हळ कुडेन ते कोणे आपुडचे जायना ते आपूण घेवन दुसरे कडेन आपुडचे जायना अशें न्ही आशिल्लें ते क्लीन करता जाल्यार वापरचे तसले शेण म्हळ्यार ते गायचे शेण मात्र ते जर हाण घेऊन स्वच्छ केलं म्हळ्यार ते पवित्र म्हणून घेऊन सांगितलं आसा बाकी खंयचे प्राणी असा म्हणून घेऊन थंयचे हे घेऊन घेऊन पुसता म्हळ्यार ताका शुद्धता ना खाली गोमय मात्र देवाल कार्याक वापरचे तसले शेण वैकेची देवाल कार्याक वापरताची ताजी भरणी करून घेऊन यज्ञाक वापरताची ताजेची यज्ञ कुंड हे करताची आज आमगेल हांगा स्वागत एक वैकेची थंय न्याल जर पळयला असल्यार शेणा हाजेन सारून घेऊन स्वाम्याक स्वागत केला आसा सो इतलेक गोमय तितलेक श्रेष्ठता आमगेल काळान दिल्लो आसा त्याचीच न्ही आमगेले विट्रिफाईड टाइल्स मार्बल्स गॅलरी मध्ये मध्ये तुला मुई खंय तुला नेता म्हणून कळना किंतु त्याची शेणा ल्याल असलं म्हळ्यार एक वैकेची तुमका कसं नाही मुई की हे की कसं नाही दिसना तितले का डिसइन्फेक्टंट आशिल तसले एक पदार्थ गायचे पदार्थ म्हळ्यार गोमय सो इतले क गायचे पदार्थाक आणि महत्व दिल्लं आसा आणि त्यांना नी कसण्याची हे करचे असल्यार हवन आणि करचे असल्यार तूप जावका कसने हे करचे असल्यार त्याल सांगेल ना आणि खंयचे सांगितला कितले हवन जावो जगतांत कितले हवन जावो त्या हवनाक द्रव्य म्हणून घेऊन वापरचे असल्यार त्या गायचे तूप मात्र तू कितले लिटराचे तेल हाण दी तू पाम ऑइल हाण दी नाजाल्यार नारळेल तेल हाण दी ना शेंगा बी तेल हाण दी खंयचेही असनिवे यज्ञाक वापरनाचे यज्ञाक वापरचे तसले एक पदार्थ म्हळ्यार ते गायचे तूप मात्र आता मी पॅकेटाची घेताची बट हांगा आमगेल संप्रदायांतू गायचे तुपाक तितलेक महत्व दिल्लं आसा तंतू देशी तळी जावन घेवन आशिल तसले गायक चड महत्व कित्याक म्हळ्यार तांके एक सूर्य नाडी म्हणून घेवन आसा बाकी तुम्ही जर एचएफ पळयले नाजाल्यार जर्सी गायनी पळयल्यार हांगा प्लेन उरता तांकां ते घुंट उरना तंतू शास्त्रांत सांगिल्ले प्रमाणे ते सूर्य नाडी कसं आसा केन्ना त्या भायर वता त्या भायर गेलतना सूर्य नाडी आकर्षण जावन घेवन वात ताजेर पोवन घेवन ताचेन एक तांगेले एक शरीरांतू एक नमनेचे एक अमृतत्व निर्माण जाता आणि त्या सर्व ही गायंतू दूध हंत हे करताना आता ताका आम्ही A2 मिल्क आणि म्हणून घेऊन सांगताच मे बी मार्केटिंग उरताले आणि कसं नाही उरताले किंतु हांव सूख जाल्यार तिका दूध कमी आसा जलील चरडाक दूध पिवसूचेक जाताना तेन्ना असले देशी तळीचे कसन गायचे दूध आसा त्या चरडाक दिवचेक जाता HF नाजा जर्सी गायचे दिवचे जायना आता सांगिल्ले प्रमाणे उठू आता कमर्शियल जाले दूध विकून की दुधा हाजेनाची उठू जाता आसा आता आणि एक सांगिल्ले प्रमाणे दूध वैके विकना आशिल शेणानच कसन जाता तागेले एक थिंकिंग आसा की गायचे दूध आणि गायचे शेणान वैकेची गोशाल चलोचेक जाता म्हणून घेऊन ताकूच तसले एक स्थान तांका आता मिळेल आसा खंयचे रितीरी दूध की नाजाल्यार ताक की नाजाल्यार लोणी की नाजाल्यार तूप विकून घेवन तो हे चलयताना गायचे शेणानाची उठूची कार्य हांगा घडत आसा आणि आयच्या दिवसाक आता सांगिल्ले प्रमाणे कल्पवृक्ष आणि कामधेनू एक दोन असल तऱ्याचे तुम्ही ऐकल उरताले कामधेनू म्हळ्यार काम म्हळ्यार लेखील कसण्याची तुमगेल कामना कसन आसा ते धेनू म्हळ्यार गाय ते परिपूर्ण करता म्हणून सो त्या निमित्तानं असले येता ते कामधेनूक नाव कसन की म्हळ्यार नंदिनी म्हणून घेन आशिल्ले त्या निमित्तान आजच्या दिवसाक त्या गायक नंदिनी म्हणून घेन आम्ही दवरले हो म्हणलं ताणे आमगेल भाषे कळता सो इतलेक नंदिनी म्हणून घेन नाव दवरले कारण कसन की म्हळ्यार तुमगेल कसन एक मन आणतो तुम्ही लेखील आसा गायचे बऱ्यापणा कितीरी नाजाल्यार फाल्यां मस्त लोकांक गाय पोषका सो ते एक थिंकिंग दवरून घेवन तुमगेल एक गायन तू गोशालेंत पैकी एक नंदिनी उरल्यार त्या नंदिनीले अनुग्रहान तुमगेल उठ्ठो कामना परिपूर्ण जावो म्हणले उद्देशान तेका एक नाव दवरले कित्याक म्हण हाजे पयले एक नंदिनी आशिल्ली तिगेले कसने तुम्ही प्रार्थना केले असल्यार ती दिता आशिल्ले
त्या निमित्तान वसिष्ठाले आश्रमांतू आशिले सो त्या निमित्तान कामधेनु म्हणून तिका अनेक नाव बट तिगेले निज नाव नंदिनी म्हणून आशिले सो अशी जाऊन गेनु आता मी विश्वामित्र ऋषी म्हणून सांगताची थंय एक होड प्रसंग येता वसिष्ठाలని विश्वामित्राले सो थंय नंदिनी म्हणले गायचे उल्लेख थंय मिळता तेन्हेशीची मस्त लोकांना सांगले आता वॉर आणि चाल असा आता सरकार इतले प्रयत्न करता असा की म्हळ्यार भायर तुलेन खंयचे रितीर फर्टिलायझर्स हाण आशीची हांगा तुम्ही निर्माण केली तसल हाका म्हळ्यार जोपर्यंत हे युद्ध जायनाशिल्लें आसलें तोपर्यंत कळनाशिल्लें आमकां तोपर्यंत भायर तुलेन आमी युरिया की हे की ते उठ्ठू हाण घेता आशिल्ले किंतु आज ही एक युद्ध सन्निवेश एक कडे जाता आशिल्ल्या निमित्तान आज इथे कमी कमी करून घेऊन गेलो जाल्यार तितले गायचेची शाण वापरून की ना जाल्यार मॅन्युअर ऑर्गॅनिक मॅन्युअर वापरून की हे करकम कारण कसं की म्हळ्यार बाकी खंयचे तरी केमिकल आमी ते नेलांत घालून म्हळ्यार ते 3-4 वर्षानंतरच न्ही टोटलीची ताजेन मार पडता संपूर्ण नेलाक मार पडता किंतु गाय गोरवाल शान जर आमी मिक्स केलं म्हळ्यार ताजेन खंयचे रितीर त्रास जायना सो आता गायक शाणाक इतले डिमांड आयले की लोक त्या फर्टिलायझर सोडून घेऊन ऑर्गॅनिक मॅन्युअरची वापरचे तशी जाऊ का म्हणून घेऊन सांगेल हाजे ना मस्त लोक आता ताका प्रोत्साहन करता असाची सो इतलेक गायचे महत्व आमगेल शास्त्रान सांगिल असा आता सांगिल प्रमाणे कोणाक पॅशन उरता ते पॅशन केन्ना येता म्हणून सांगचे जायना तेन्ना आईल नंतरच पळय त्या मात्यंत बसल्यार न्ही थंयतल्यान भायर येवचेक जायना आता रामचंद्र शानबाग तो अनेक वर्ष तुलेन तागेले उद्योगांत की हांतसा खंयची एक दिवस दोन गायचे एक तांगे वट्टू ताण आयलो थंय ताणें पळयले तांकां मोग केले ताज्यान ताका एक बरेपण दिसले सो अशी 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 जायत जायत जावन गेलो आज तागेले हे गोशालेन तू 70 गोशाले म्हणजे 70 गाय गोरवां आशिल्ले तसले एक गोशाला ताणें निर्माण करून घेवन आज स्वाम्याक हांगा ताणें आपून गेलो एक स्वाम्यान एक गोशाल पळोवचे म्हणले उद्देशान ताणें एक आमंत्रण दिले त्या आमंत्रणाक समजावून गेलो आयच्या दिवसाक एक पब्लिक हॉलिडे आशिल्ला जेन्ना ट्रॅफिकही कमी उरता म्हणल्या उद्देशान आम्ही हांगा येवच्याक अनुकूल जाल्लो आसा तांगेले वैकी आमंत्रण स्वीकारून अनेक समाज बांधव हांगा आयिल्ले आसाची आयच्या दिवसाक रामचंद्र शानभाग तांगेल्या संपूर्ण कुटुंबियांक अशीच गोमाता गोसेवा करत उरो कितें की म्हळ्यार हे एक बरे कर्म म्हळ्यार दिवसा गायक पोसचे दिवसा गायक घालचे ऑटोमॅटिकली एक बरे कार्य सत्कर्म हातान तू जाता वता सो अशी निरंतर तांगे घरात म्हळ्यार कुटुंबातर्फेन जायत उरो मस्त लोकांक तांणी प्रोत्साहन की नाजाल्यार तांणी वैके मुकाबले घरांत घरांत गायची सेव जावका म्हणून तांगेली अपेक्षा आसा सो मुकाबले दिवसान तांगेले संकल्प परिपूर्ण जावो आयज तसल समाज बांधव हाजे एक विचार दवरून घेवन तुमगेल घरांत ना जाल्यार खंय गाय आसा थंय तुम्ही एक तुमगेल योगदान तुम्ही दिवचेक जायना घरां पोसचे जायना जाल्यार कोण पोसता आसाची तांकां तरी तुम्ही सपोर्ट केले म्हळ्यार ताचे थोडे पुण्य तरी तुमकां प्राप्त जाता सो अशी जावन गेलो आम्ही मुकाबील दिवसान तो आत्ता ताण सांगले की मठाचे आमगेले विचार आसा कितें की म्हळ्यार आमकां ते पर्तगाळी मठ त्या मठाक स्थान दाखयल तसले कसने तरी असले म्हळ्यार ते गायनच आमकां जाग दाखयल्लो सो आमकां गाय तुलेन दूर वचच्याक आमकां जायना तशी तुम्ही पर्तगाळी मठ आयलतना एक कावी आर्टान एक गाय सोडेल आसा ते कारण कसन की म्हळ्यार गायनच आमकां ते स्थान दाखयल निमित्तान देवाल उजू सायडाक आमी थंय एक गोमाता थंय सोडेल आसा सो इतलो आमकां मठाक स्वाम्याक ते गायक एक संबंध आसा आमी खंयचेय रितीर त्या गायचे संबंधा तुलेन दूर वचच्याक जायना सो इतलेक आमगेल मठाक त्या गायचे बद्दल एक मस्त हे आसा आसक्ती आसा समय पळोवंक घेवन आमी मुकाबील दिवसान तू गोशालेची कसन मस्तीतलो विचार आसा तेन्ना हांगेले एक विचारधारा म्हळ्यार मस्त कडे तांणी पळयल्लो आसा तांकां आमकां मस्तीतलो उपयोग येताले किंतु आयच्या दिवसाक रामचंद्र शानभाग तांगेले परिवार तशी तांगेले अनेक लोक हांगा आयिल्ले आसाची तांगेले वैयक्तीक जिवनांत तू रामदेव वीर विठ्ठल आले
गोमातेले सर्वही देवाला आशीर्वाद प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आम्ही मंगल घडेताची श्रीकृष्ण अर्पण